नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सत्र न्यायालयाच्या धपक्या उपरांत सुभाष वेलिंगकरान उच्च न्यायालयात धाव घेतल्या. वेलिंगकराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर बिरेस्तारा जातली सुनावणी. पुलिशेच्या तपासान कितेंच साध्य जावंक नाशिल्ल्यान वासुदेव भंडारीची केस दितले क्रायम ब्रांची कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाल्ल्याची म्हायती. उसगांव खुर्सा कडेन वाठारांत जाल्ल्या अपघातान प्रशांत घाडी ह्या तरणाट्याक उपचारा वेळार आयले मरण. मंगळारा कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्लो भिरांकूळ अपघात. म्हापशा सिव्हिल ड्रेसान पुलीस उपनिरीक्षकान टॅक्सीकाराक मारहाण केल्ल्यान म्हापशा पुलीस स्टेशनात तणावाचें वातावरण. सिव्हिल ड्रेसांत आशिल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकाची करची आल्कोहोल चाचणी. टॅक्सीकारांची मागणी. वेलिंगकार प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन रेकॉर्ड केलो मिकी पाशेकाराचो स्टेटमेंट. कोलवा पुलिशेन मिकीक शेनवारा आपयल्लो चवकशेक. मंत्री अलेक्सान गोंयकारांच्या डीएनए विशीं केले स्टेटमेंट चुकीचें. ताणें सगळ्या हिंदूंक गृहीत धरचें न्ही, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे. आता पळयात खबरो विस्तारान. सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारिल्ल्यान आतां सुभाष वेलिंगकरान उच्च न्यायालयात धाव घेतल्या. ताणें उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. बिरेस्तारा ताच्या अर्जाचेर सुनावणी जातली. सेंट फ्रांसिस झेवियर प्रकरणात दिवचल पुलिशेन 2 फावटी नोटीस धाडूनय चौकशेक हजर रावंक नाशिल्ल्यान सत्र न्यायालयान सुभाष वेलिंगकराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारिल्ल्यान आतां वेलिंगकरान उच्च न्यायालयात धाव घेतल्या. त्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर बिरेस्तारा सुनावणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुलिशेच्या तपासात कितेंच साध्य जावंक नाशिल्ल्यान वासुदेव भंडारीची केस क्रायम ब्रांची कडेन दितले अशें मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाल्ल्याची वासुदेवाचो बापूय नारायण भंडारीन म्हायती दिल्या. माशेलांतल्या सांतिस्त्या अपघाता उपरांत 31 ऑगस्ट सावन गायब आशिल्ल्या वासुदेव भंडारीची केस गोंय पुलिसां कडल्यान क्रायम ब्रांची कडेन दिवची अशी मागणी वासुदेवाच्या बापायन केल्ली. वासुदेव भंडारी जो सांतिस्तांव घडलेल्या प्रकरणाच्यान 31 तारखेच्यान 31 ऑगस्टाच्यान जो बेपत्ता आसा, म्हणजे तो मेळना. आता ह्या सगळ्या प्रकरणात एक मोठी बातमी अशी येयल्ली आसा की वासुदेव भंडारीचो बापूय नारायण भंडारी हो सीएमाक मेळोन येयलो आनीक तेणी सीएमा कडेन डिमांड केला की तेजी जे हे इन्वेस्टिगेशन आसा ते क्रायम ब्रांचाच्या हातीन दिवचें आनीक हे जे इन्वेस्टिगेशन आसा ते क्रायम ब्रांचाच्या हातीन दितलो अशें सीएमान तांकां आश्वासन दिल्लें आसा. आनी हे इन्वेस्टिगेशन आतां रोखडेंच क्रायम ब्रांचा कडेन वयतलें अशी माहिती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली आसा. ह्या केसीन वासुदेव भंडारी 31 ऑगस्टांतल्यान गायब आसा आनीक तेजी फॅमिली जी आसा ती 2 सप्टेंबरा सावन गोंयान आसा. म्हणजे तेजो बापूय आनी तेजो भाव हे गोंयान आसात आनी हे पुलिसांचे फाटल्यान अशे लागलेले आसात की हे इन्वेस्टिगेशन आसा ते सारके दिशेन आपले ते इन्वेस्टिगेशन करतात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. उसगांव खुर्सा कडेन वाठारांत मंगळारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात कसयले उसगांवच्या प्रशांत घाडी ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. मंगळारा 3:45 सुमार खुर्सा कडेन i10 कार आनी यामाहा MT मोटरसायकली मदीं हो अपघात जाल्लो. ह्या अपघातात गंभीर जखमी जाल्ल्यान प्रशांत घाडी ह्या तरणाट्याक उपचारा वेळार गोंय वैजकी महाविद्यालयांत मरण आयलें. काल सांजवेळार 3:45 सुमाराक खुर्सा कडेन उसगांव हांगा जाल्ल्या अपघातात गंभीर जखमी जाल्लो प्रशांत नागेश घाडी, पिराय 25 वर्सां, रावपी कसयले उसगांव ह्या तरणाट्याक उपचारा दरम्यान बांबोळींतल्या गोवा वैजकी महाविद्यालयांत राती मरण आयलां. हो अपघात काल सांजवेळार 3:45 सुमाराक घडलेलो. प्रशांत फोंडेच्यान तिस्क ह्या वाटेन वतालो आपली यामाहा MT गाडी घेवन, जाल्यार उरफाटे दिकेन येवपी i10 गाडी जी चलयतालो रावजी गांवकर, सो ह्या दोनूय गाडयांचो समोरासमोर धक्को बसलो
I-10 कारी फाटल्यान येवपी एक ज्युपिटर चालक सूरज नायक रावपी ताकवाडा उसगांव हो ह्या अपघातान किरकोळ जखमी जालो. ताका उपचार करून कालूच घरा धाडला. सो प्रशांताक पिळये धारबांदोडा प्राथमीक हेल्थ सेंटरांतल्यान बोंबोळे शिफ्ट केल्लो आनी थंय ताका उपचारा दरम्यान मरण आयलां. फोंड्या पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. मजगतीं ह्या वाठारांत खुर्साकडे वाठारांत फाटल्या 6 म्हयन्यां भितर जाल्लो हो चवथो मोठो भीषण अपघात आसा. हेच्या पयलीं जाल्ल्या 3 अपघातांत दोग जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला. थळाव्यांनी वारंवार ह्या संदर्भात त्या रस्त्या संदर्भात बांदकाम खातें तशेंच पंचायत हांकां निवेदनां भेटयल्या पूण अजून मेरेन तेचेर कांयच उपाय येवजण केल्ली ना. जो मेरेन तो उड्डाण पूल जो आसा तेच्या मुखार सिंगल लेन हायवे आसा त्या भिरांकूळ वॉल्टाचें जो मेरेन रुंदीकरण जायना तो मेरेन अपघातांचें हें सत्र चालूच उरपाची भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केले. गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान शेखर नायक. पेड्यां म्हापशा जाल्ल्या अपघाताची चवकशी करतना एका टॅक्सीकाराक सिव्हील ड्रेसांत आशिल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकान मारहाण केल्ल्यान सगळे टॅक्सीकारांनी म्हापशा पुलीस स्टेशनाच्या पुलिसांक घेराव घालो. टॅक्सीकारांची कसलीच चूक नासतना सिव्हील ड्रेसांत आशिल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकान टॅक्सीकाराचो फोन काढून घेवन ताका जबरदस्तीन पुलीस स्टेशनात व्हेलो. कारणाबगर टॅक्सीकाराक मारहाण केल्ल्यान सगळे टॅक्सीकार पुलीस स्टेशनात जमले आनी संबंदीत सिव्हील ड्रेसांत आशिल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकाची आल्कोहोल चाचणी करची अशी तांच्यांनी मागणी केली. रावलो आनी हांव म्हाजी गाडी पार्क केली हांव क्रॉस करून गाडी वयता पळोवपाक वयता थंय वयता ही गाडी पुलिसाची आनी तो असो तो विदाउट युनिफॉर्म आसलो आनी तो म्हाका हांव बरी करून गेलो बरी करून गेलो आनी हांव आतां येयला म्हणजे पळोवपाक गेलो तेजें आनी आयडी प्रूफ म्हाका कळलो आयडी प्रूफ दी आनी आयडी प्रूफ म्हाका दिवंक ना म्हाका आयडी प्रूफ दिवंक ना म्हणून तेजी म्हाका फोर्सफुली म्हाका गाडयेन बसोन तो पुलिसां येवं हांव दिना म्हणून आयडी प्रूफ म्हाज्या फ्रेंडान म्हाज्या 2 फ्रेंडाचे मोबायल घेतले. आम्ही डीवायएसपी कडे गेले आणि जुबा दळवीन सांगले आपूण हेची इन्क्वायरी करतलो म्हणून पूण आयज पर्यंत इन्क्वायरी जावना. कित्याक जावना ही जुबा दळवीन खंय तरी आमकां क्लियर पिक्चर दिवचें पडटलें. ह्याच गजाली खातीर आयज हो इन्सिडंट परत जालो. तेन्ना जर कितें जाल्लें जाल्यार हो इन्सिडंट परत जावचो नासलो. बट आज सगळे टॅक्सीकाराच्या वतीन हे आमी लेटर जे आसा पळय हे इन्वर्ट केला आणि तेका सांगला हेचेर एनसी रजिस्टर कर म्हणून. आमी केस म्हणूंक ना एनसी रजिस्टर कर म्हणून कळ्ळें. आनी आमी सगळे टॅक्सीकारांनी हे मागले की तेजो आल्कोहोल मिटर जो आसा आल्कोहोल चॅक करचें म्हणून आनी केलो आनी तो 0 येयलो. कळ्ळें तो 0 येयलो. बट आमी कित्याक मागलो आल्कोहोल आनी तो पिला म्हणून इतल्याच गजाली खातीर मागलो की जेन्ना एक रक्षक जेन्ना अशें कांड करता पळय विदाउट युनिफॉर्म तेका तुमी कितें म्हणटले. तेका आमी हेच म्हणटले जेन्ना असो तेका धरून हाडलो पळय एस्कॉर्ट केलो पळय सर्व दिसून येता की हो पिल्लो असलो काय हो खंय तरी गोंयकारांच्या मनात क्वेश्चन येता. म्हणून हांवें सांगले ताचे आल्कोमीटर चॅक जावचें म्हणून आनी तो केलो. आमच्या रिक्वेस्टा हितून केलो पण तो 0 येयलो. सुभाष वेलिंगकाराचेर केल्या स्टेटमेंटा खातीर फातोर्डा पुलिशेन आदलो आमदार आनी मंत्री मिकी पाशेकोचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो. ह्याच प्रकरणात कोलवा पुलिशेन मिकीक शेनवारा चवकशे खातीर आपयल्लो. आनी आमकां आमी दुखलो मनशां तर हुंय मेळ्ळो तो हिंग बातलो कांयच थोड्यो म्हाका मिनटी आशिल्लो तसो म्हाका घरा वचून सांगून तो हांव स्टेटमेंट दिवपाक आपयलो हांवें स्टेटमेंट दिलो आतां थोडे दीस स्टेटमेंट दिवपाक कितें ना तो स्टेटमेंट दिला तो कितें व्हिडिओ व्हायरल जाता तूं अशें करून तगले गुळी मारता कितें म्हणटा आतां व्हिडिओ ठोकता तगले ठोकता आतां खंय ठोकताय ते आमकां ठोकप किती म्हणते काय खबर ना. अशें करून तूं एक्शन करतना तुम्ही पळयला तुम्ही कोणी घातला सगळे तेका बाकीचे आनी काय उलोवचे न्हू रेकॉर्डाचेर हाडचे न्हू आनी काय आतां ऑफ द रेकॉर्ड मागीर कितें आहा तें उलोवया. तानावडेच्या कोतान मंत्री आलेक्सान तशें स्टेटमेंट करप योग्य न्ही. ताणें सगळ्या हिंदूंक गृहीत धरचें न्ही.
पूण ताणें उपरांत माफी मागून विशय मेकळो केलो अशेंय तानावडेचें म्हणणें. आंदोलन करात पूण रस्तो आडोवन लोकांक त्रासान घालप चुकीचें अशेंय ताचें म्हणणें. ते कशें आसा पळय प्रत्येक तेणे मागीर मिनिस्टर आपलो जे उलयलां ते चुकीचें म्हणून तेणें सांगलें, कारण सगळ्यांक गृहीत तो धरपाक शकना, सगळ्या हिंदूंचो DNA अशें तो म्हणपाक शकना. स्पेसिफीक जाय जाल्यार कितें त्यामुळे विराजांनी हें केलें की तो अशें गृहीत धरपाक शकना आनी तेणेंय सांगलें की आपल्या कडच्यान चूक जाली ती. म्हाका दिसता तेणें रिलीज केला प्रेसार आनी मागीर ते शापोनूय हाडलें. लोक रस्त्यार आयले फाटी मागीर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जालें. तुमची पार्टी रुलींग पार्टी आसा, तुमी लोकांक कितें एडवायस करता? म्हाका दिसता की पळय आंदोलन करप एखादो प्रत्येकाचो, कारण डेमोक्रेसी आसा, आंदोलन करप हें वेगळें आनी आंदोलन करतना नाहक मनशांक त्रास करप हो वेगळो. त्यामुळे आंदोलनाचो एखादी मागणी करून आंदोलन केला तर चूक ना, पण ते आंदोलन करता आसतना बाकीच्या मनशाक, कारण हांवें पळयलें कोण तरी स्टुडंट फाटल्यान बशिल्ले आनी तेच्या बापायचेरूच हेल्मेट काडून तेचेर मारप. दिस इज नॉट फेअर, हें बरोबर न्ही. मागणी करपाक कांय प्रॉब्लेम ना, एखादी जो पण पॉलिटिकल पार्टी आसत बाकीचे तेका हें आसा, पण ते संयमान करपाक जाय. कोण तरी आपल्या बापायक हॉस्पिटलान हांव म्हणून सांगपाक जाय तेका मारप, हें बरोबर न्ही. ते भुरग्या फाटल्यान पळयताल्यार एक पण हें दिसता, वायट विचित्र दिसता की फाटल्यान चली बसले स्टुडंट न्हू त्या स्टुडंटाच्या बापायच्या फुडल्यानूच त्या बापाय फाटल्यान बसला, तेजे हेल्मेट काडून तेच्याच तकलेर मारप, हें कितें जालें? त्यामुळे तें चुकीचें आसा, तेचेर कारवाई जावं जाय. खरें म्हणत जाल्यार म्हाका दिसता केलें आसा ताणें, पण जावं जाय, कारण दिस इज नाहक लोकांक त्रास करपाक जाय. विशय आसा त्या विशयाचेर जें कितें आसूंक जाय, कोणाचें मत व्यक्त करपाक काय अर्थ ना. ही डेमोक्रेसी आसा, अधिकार आसा, हें करता आसतना लोकांक रस्तो हाडयलो, लोकांक ती बंद केलें, जें बरोबर न्ही. लोकांचो कितें दोश आसा? पूर्ण दिसभर लोकांक ती स्टॅटीक काडून दवरता, केवळ प्रत्येक जाण आपापली राजकीय पुळी भाजपाक म्हणून करता, तें बरोबर न्ही. ते कितें स्टॅटीक रोवन कितें तें करप, तशें करप ना. मंगळारा रातीं गडगडाटा सयत उटंगाराचो पावस पडिल्लो. ह्याच पावसान मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीचेर वीज पडून चर्चीच्या एका काम्याचें लुकसाण जालें. चर्चीत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. मात चर्चीत आशिल्ले लायटीच्यो वस्तू म्हळ्यार इन्वर्टर, जनरेटर तशेंच हेर वस्तूंचें लुकसाण जालें. आमचे अरावंड 6:20 आमकां एक जगलो मारले पडें, तेन्ना आमचो वयलो टावर, बेल टावर, वयलो कॉलम आसा तो एक सायडीन आसा, दुसऱ्या सायडीन ना. तो एक्चुअली हीट जालो लायटनिंगान आनी तो इम्पॅक्ट इतलो जालो की तेजे श्रेडीड पार्ट्स आसा पळय, ते धाकटे पीस आसा पळय, ते एक तेजे हेजेर आयला, एल्युमिनियम शिटाचेर आयला. आनी दुसरे ते सायडीन पेरिकल हावस आसा पळय, ते नोड्यांचेर आयला, ऑफिसाच्या नोड्यांचेर. आनीक थंय म्हणून इतलें सारकें उदक भरलेलें, ऑफिसान सारकें उदक बी भरून हाडलें. आनीक आमचे मेन म्हणल्यार आमचे हे इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स आसा तितले सगळे, CCTVचे DVR जे आसा पळय ते सगळे गेल्या. आनीक वस्तू म्हणल्यार आमची एम्प्लिफायर्स आनीक मिक्सर, स्टेबलायझर हे सगळे आमचे हे लासून गेल्या. आनी जनरेटरूय लासून गेला. टावर बी हय, हांगा लागीं एक टावर आसा, हेजो हाय मास्टरचो टावर आसा. आनी नॉर्मली हाय मास्टरच्या टावराच्या वयर आमकां एक स्टॅटीक डिवायस, डिस्पर्स डिवायस आसता अशें दिसता, पण ते आहले जाल्यार इतले जावपाचें अशें लायटनींग अरेस्टर आसा. मांद्रे जुनसवाडो वाठारांत आशिल्लो लोखणाचो फुटब्रिज लोकां खातीर तशेंच पर्यटकां खातीर धोकादायक जाला. ह्या पुलाची दुरुस्ती करून आशिल्ल्यान पुलाक जायते कडेन कळम आयल्या. तशेंच पुलावयले पत्रे उखल्ल्यात. देखून ह्या पुलावयल्यान चलून वचपी लोकांक बरेच त्रास जातात. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. आमी आसात जुनसवाडा मांद्रे हांगासर. ह्या जुनस न्हंयचेर आपले पयलींचे मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी पर्यटकांची गैरसोय दूर करपा खातीर ह्या पुलायल्यान थेट दर्यार वचपाक ही सोय केल्ली आनी त्या उपरांत ह्या पुलाची दुरुस्ती सरकारान करूंक नाशिल्ल्यान ह्या पुलाक ठिकठिकाणी म्हणजे जायत्या वाठारांत गंज आयिल्ले आहा. त्या चलान वचपी जे पत्रे घातलेले आहा लोखंडाचे ते उचलतात आनी चलपा खातीरय अडचणी येतात. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्त करची जेणे करून पर्यटकांक बरी सोय जातली. पयलीं ह्या वाठारांत तसो पूल नाशिल्ल्यान जे थळावे सॅग वेवसायीक रेस्टॉरंट मालक आशिल्ले ते खर्च करून लाकडी उड्डाण पूल करताले आनी आपल्या ग्राहकांची सोय करताले.
परंतु आयज सरकारल्यान साधन सुविधा सोयी करपा खातीर करोडो रुपया खर्च करतात, पूण जे साधन सुविधा उपलब्ध जाता ताची देखरेख करपा कडेन सरकार दुर्लक्ष कित्याक करता असो प्रश्न तयार जाता। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग दुरुस्ती करची, थंय गंज आयिल्ली आसा, लोखंड कलमेल्ले आसा, ताका रंगरोटी करची। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। मांद्रे जुनासवाड्या वयल्या गार्डनाची स्थिती वायट आसा। ह्या गार्डनात ल्हान भुरग्यां खातीर खेळपाक साधन सुविधा उपलब्ध ना। रान खातें जर ह्या गार्डनाचे सोबितीकरण करिना जाल्यार CSR फंडांतल्यान फुडल्या 1 वर्सा भितर मांद्रेच्या जुनासवाड्या वयल्या गार्डनाचे सोबितीकरण करतले, अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी दिलां। हे मांद्रेच्या जुनासवाड्या वयले गार्डन। आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी राना खात्याच्या मजतीन हे गार्डन उबारिल्ले। त्यांना सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध आशिल्ल्यो, मात ताच्या उपरांत ह्या गार्डना कडेन संबंधित खात्यान दुर्लक्ष केलें। ह्या गार्डनाची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ताची आतां सामकी अवतिकाय जाल्या। सांजे वेळार ल्हान भुरग्यांक खेळपाक साधन सुविधा ना। जेन्ना हे विशीं थळावो आमदार जीत आरोलकराक विचारले जाल्यार ताणें सांगलें, पावसाळी अधिवेशना वेळार विधानसभेत ह्या गार्डनाचो प्रश्न मांडिल्लो, मात अजून मेरेन राना खात्यान ताची दखल घेवंक ना। रान खातें ह्या गार्डनाचें सोबितीकरण करिना जाल्यार CSR फंडांतल्यान फुडल्या 1 वर्सा भितर गार्डनाचें सोबितीकरण करतले म्हूण आमदार जीत आरोलकरान आश्वासन दिलें। लास्ट असेंब्ली सेशनाक जेन्ना एक्चुअली हो प्रश्न काडपाचो आसलेले, पूण आमची चेअरमॅन आहा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, श्री दिव्या राणे, डॉक्टर दिव्या राणे, तिचे कडेन हांवें ऑलरेडी डिस्कशन विथ CMूय तेन्ना त्या डिस्कशन हाडलो। तेन्ना सांगलेलें की आमचे जे गार्डन आहा जुंयशे वयले मांद्रे ते डेव्हलप करून तशेंच अनमेंटेन्ड आहात। थंय 2 जाण डेली वेजीस स्टाफूय आहात, पूण थंयसर जे डेव्हलपमेंट जाय म्हणजे तेचे रिडेव्हलपमेंट जाय ते करपाची गरज आसा। ताका लागून तेंच्यांनी म्हाका लेटर कर म्हणला, त्या प्रमाणे हांवें म्हाजो पर्सनल लेटरूय केला जे रिडेव्हलपमेंट करपाक लागून। CMान ऑलरेडी सांगलेलें, हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा तेकाय लेटर केल्लें आहा। तेणी सांगलें, एश्योर केला की थंय तरी कितें तरी रिडेव्हलपमेंट करपाक प्रयत्न करा। म्हणजे फॉरेस्ट जेन्ना डिपार्टमेंट आसता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केन्ना दुसऱ्या खंयच्या डिपार्टमेंटाक हात लावपाक दिना आनी इंटरफियर जावपाक दिना। ते फॉरेस्ट आपलेच कंट्रोलान दवरता, आपूण करता। सो त्या विशयी तांकां जालें, जर जायना जाल्यार CSR फंडांतल्यान आमी ते डेव्हलप करया म्हणून त्या विशयी काम चालू आहा। तशेंच दुसरे आहा ते केरये जे बिचाचेर जे आहा ती एरिया एंटायर जी सुरीची झाडां आहात ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लागतात। तेचे वांगडा तेचे हे लेटर घातला, जर ते डिपार्टमेंट जर करना जाल्यार आमी CSR फंडांतल्यान कोणाकूय जो थंयसर आपले ब्रँडिंग करून ते गार्डन मेंटेन करूं शकता, गार्डन बऱ्यापैकी करूं शकता जाल्यार ते आमी केला। पूण येणाऱ्या 1 वर्सा भितर हे दोनूय गार्डन्स आहा ते तुमकां बरे डेव्हलप दिसतले। आयज आमी जुनशेर मांद्रे हांगासर जे फॉरेस्ट पार्कचे गार्डन आसा आनी हे गार्डन बऱ्यापैकी तयार जाल्ले आसा, पूण ताची योग्य पद्दतीने देखभाल जायनात। साधन सुविधांचो अभाव आसात। जे ल्हान भुरगीं सायंकाळी खेळपाक येतात तांकां झोपाळे ना किंवा घसरगुंडी अशी साधनां ना। ती पयली साधन सुविधा आशिल्ली, त्या उपरांत वन खात्यान हाचेर दुर्लक्ष केला अशें दिसून येता। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी लक्ष घालून ह्या वाठारात एक बऱ्यापैकी वन खात्या अंतर्गत गार्डन तयार केल्ले। तेन्ना भुरग्यां खातीर झोपाळे आशिल्ले, घसरगुंडी आसली आनी वेगवेगळे प्रकारचे खेळ हांगासर खेळपाक तांकां साधन सुविधा आसली। पूण आतां फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हाचेर दुर्लक्ष सरकारान कित्याक केला हो एक प्रश्न तयार जाता। थळावे आमचे आमदार जीत आरोलकर हांचे कडेन संपर्क साधला, तांणी आपूण सांगला की सरकारान ह्या गार्डनाचेर लक्ष दिवन साधन सुविधा उपलब्ध करतलो। जर तशें सरकाराक अशक्य ना, जर एखाद्या वेळी एखादी व्हडली कंपनी आपल्या गोंयांत आसा आनी त्या कंपनीन जर देखभाल करपा खातीर साधन सुविधा उपलब्ध करपा ती कंपनीचो जो CSR फंड आसता त्या फंडा द्वारे ही हाची देखरेख करपाक अशी येवजण आंखल्या अशें तांणी सांगला। सरकारान ती येवजण चालीक रावच्या पयलीं हांगासर साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। परतीच्या पावसान सध्या राज्यात खवदळ घाल्लो आसा।
मंगळारा मडगांव आकेच्या राम मंदिरा कडेन गडगडाटा सयत पावस पडिल्ल्यान एका घराचेर झाड कोसळ्ळें. सुदैवान जिवीत आनी टळ्ळी. सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास घर मालकान उक्तायला. 6:30 म्हळ्यार पावस येयलो हे गडगड मारताले आनी स्लो झाड पडले. आमचे भुरगे बी आशिल्ले हांगा खेळटाले. मागीर 6:30 म्हळ्यार झाड पडून हे जालें, सगळे फुलाळे बिळे फुटले आनी अशी सगळे बेंच बी आसली ती पडली, वणा बी अशी पडली. फायर बी येयल्ले आनी दिगंबर बाब आमगे सर येयल्लो, सगळे जाण पळोवन गेल्ले. ते सुमार 6:30 जातली. तितल्यान सगळी पावस पडटा म्हणलें आनी हांव भितर येयलें. भितर येतकीर कितें जालें, हे सगळे कसो आमच्या मनान कितें गडगड मारता दिसता म्हणून तसो आवाज येवपाक लागलो. थंयच्यान पळय तें झाड देंवलें न्ही, करून देंवलें. देंवतकीर कितें जालें, सोमतें सकल पडल्या बरोबर चेडूं म्हाजे थंय भितर आशिल्ले पळय ते आडकले. आडकले म्हणटा हांव बी हांगा बसला आनी एक ते वाड्यावयले ते एक बसला. आडकले म्हणटा आगो यो गो म्हणटा तेका. तेज्यान जायना दिसता, म्हाका खबर ना, आडकून रावले ते. गेले पळय सोमते धरले हाताक आनी ओडून काडले भायर. ओडून काडटकीर मागीर थंय व्हरून ताका राम मंदिरा कडेन मातशी बसयली. थंय बस करून ताका मागीर ताका उदक दिवन मागीर ते मातशें हें जालें, निवळलें मागीर. मंगळारा सांजेर कुठ्ठाळी मडकयची फेरी उदकान मदींच बंद पडली. सुकती आशिल्ल्या कारणान फेरी वचपाक वाट नाशिल्ल्यान ती चिखलांत आडकून उरली. ह्या फेरयेत सुमार 40 दुचाकी आनी एक कार तशेंच 80 प्रवाशी आशिल्ले. सुमार 3 वरांनी भरती आयल्या उपरांत फेरयेत आडकून उरिल्ल्या प्रवाशांक पलतडी सोडले. काल सांजे जेन्ना कुट्टाळेच्यान मडकयचे दिशेन कुट्टाळेची फेरी वयताली तेन्ना तुमी जाणा आसतले ही जी फेरी आसा तो हो एक लॉंग रूट आसा आनी ह्या फेरयेक मेन म्हटल्यार सुकती भरती हेजो इफेक्ट लागता. म्हणजे जेन्ना सुकती आसता तेन्ना ह्या फेरयेक आपली दिशा बदलुची पडटा. जाल्यार काल सांजे जेन्ना ही फेरी कुट्टाळेच्यान मडकयचे दिशेन वयताली तेन्ना खुबशे अशे वेर्ना आयडीसीचे कामगार म्हणत अशे खुबशे अशी फेरी भरलेली आशिल्ली आनी हितून सुमारे 40 दुचाकी आशिल्ल्यो आनीक एक कार आशिल्ली. जाल्यार ही फेरी जेन्ना सांजे वताली तेन्ना पावसाचे वारे काल खूब असो पावस गोंयान पडलेलो आसा आनीक जे पावसाचे वारे जे येयले त्या वाऱ्याक लागून आनी सुकती आशिल्ले कारणान ही फेरी न्हंयच्या मदीं एक सुकतेर चिखलान वचून घुसली आनीक हितून जे प्रवासी आशिल्ले ह्या प्रवाशांक सुमारे 6:30 सुमार ते प्रवासी थंय शिरकलेले. ते सुमार 9:30 सुमार ते थंयच्यान क्लियर जाले. म्हणजे जेन्ना भरती येयली तेन्ना ती फेरी थंयच्यान हालूंक मेळ्ळी. हितून हे जे प्रवासी आसात त्या प्रवाशांक खूब असो त्रास जालो आनीक एक सायडीच्यान पावस जगलो मारून पावस पडटालो आनीक तशेंच 3 वरां फेरयेन उरप असो खूब असो ह्या प्रवाशांक त्रास जाल्लो आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फाटल्या सप्तकांत गोंयभर निर्माण जाल्लो धर्मीक तिडो आटपांत हाडपाक सरकार पुरायेन अपयशी थारला. ताका लागून सावंत सरकार बरखास्त करचे अशी लेखी मागणी काँग्रेसीन राज्यपाला कडेन केल्या. धार्मीक वाद पेटोवपाक कोण कारणीभूत आसा हे सोदून काडपा खातीर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षते खाला एक समिती नेमची अशी मागणी काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकरान केल्या. ती म्हणल्यार आज आमी गव्हर्नराक लेटर केला रिक्वेस्टिंग फॉर फॉर्मेशन of a panel to probe the communal tensions that occurred suddenly in Goa. दुसरो आमचो मेन जो डिमांड आसा, नंबर 1 डिमांड गव्हर्नराकडे रिक्वेस्ट गव्हर्नराकडे तो म्हणल्यार हे प्रमोद सावंत जे सरकार आसा ते इमिजिएटली डिसमिस करचे म्हणून. कित्याक आमी जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली पयली ताचो बॅकग्रावंड गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. फाटले कांय दीस सगळ्यांक खबर आसतले गोंयांत भरपूर प्रश्न निर्माण जाल्ले जे प्रश्न आजूय तशेंच आसा. ते प्रश्न म्हणल्यार असले पिड्ड्यार रस्त्याचे प्रश्न, करप्शनाचो प्रश्न, मॅसिव्ह हिलकटिंग, लेफ्ट रायट अँड सेंटर लँड कन्वर्शन्स, मागीर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट, मेगा प्रोजेक्ट, भुतानी सारखे विशयाचेर गोंयभर लोक उठलेले, लोक प्रोटेस्ट करताले, निदर्शनां जाताली. आमी सरकाराक आनी बीजेपी जी बंडारा बीजेपी मारताले की ती भुतानी परमिशन आनी कोणे दिल्या ताजेर तांकां एक्सपोज केले, परमिशनां बीजेपीन दिल्या ते दाखोवन. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट जेन्ना आमी डॉक्युमेंट्सा सकट दाखोवन दिले की 2021 डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आज मुख्यमंत्री आसा तो तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो,
ताणें जे एक कमिटी फॉर्म केली टू रिव्यू अँड रिव्हर्स द प्रायव्हेट फॉरेस्ट, हाजे अंडर 271 म्हणजे 271 जवळ ताणें सर्वे नंबरांतल्यो प्रायव्हेट फॉरेस्ट काढले आणि तातूंच्यान 1,20,00,000 स्क्वेअर मीटर जमीन ही सडनली डेव्हलपमेंटा खातीर ओपन जाली आणि ताजो परिणाम म्हळ्यार जे गोंयांत गोंयचें अस्तित्व धोक्यान घालपाचें, गोंयचो कल्चर, गोंयची हेरिटेज, गोंयची आयडेंटिटी काबार करून उडोवपाचे जे प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट सडनली आमकां दिसपाक लागल्या, ते मागीर भुतानी जावं ऑर रेश मगू सारके एरियेन ऑर जुवारी सारके एरियेन सडनली जे निर्माण जावपाक लागला ते प्रोजेक्ट हो ताजो आउटकम आसलो. जेन्ना सरकाराक कळ्ळें की सरकार आज कम्प्लिटली एक्सपोज जाला, सरकार फेल जाता, खंय तरी बॅकट्रॅकार पडटा, तेन्ना एक आमी पळयला की कम्युनल वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न जाला. शिक्षण खात्यान VRS येवजणेची मुजत डिसेंबर मेरेन वाडयल्या. सरकारी अनुदानित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांक 14 डिसेंबर 2024 मेरेन VRS खातीर अर्ज करपाक मेळटात, अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिल्या. पयलीं म्हणल्यार गव्हर्मेंटान व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अनाउन्स केली आनी तेन्ना क्लॅरिटी नाशिल्ली ग्रांट इन एड इन्स्टिट्यूशनांक ती स्कीम एप्लिकेबल आसा काय ना. सो आमी क्लॅरिफिकेशन मागलें वेदर इट इज एप्लिकेबल टू द ग्रांट इन एड इन्स्टिट्यूशन्स. तेन्ना इलेक्शन पिरियड आशिल्लो, सो त्या खातीर आमकां रिप्लाय येवपाक मातसो टायम लागलो. सो जेन्ना आमकां रिप्लाय आयलो की एडेड इन्स्टिट्यूशनांक पासून ही स्कीम एप्लिकेबल आसा, तेन्ना तो पिरियड तांणी दिल्लो पळय न्ही तो एक्सपायर जाला. सो आमी परत तांकां विचारलें कितें थोड्यांनी एप्लाय केल्ले आनी मागीर जेन्ना आमी कम्युनिकेट केलें की एडेड स्कुलाकूय ही स्कीम एप्लिकेबल आसा, खुबशे आनिकूय लोक एप्लाय करूंक सोदताले. सो आमी परत क्लॅरिफिकेशन मागलें की पयलींच्याच पिरियडाक कोण आशिल्ली ती कन्सिडर करपाची काय मागीरची घेवं येता. सो ताणें आतां क्लॅरिफिकेशन दिलें की इट इज एक्सटेंडेड फॉर एनदर 3 months, म्हणजे 14 डिसेंबर पर्यंत ही स्कीम चालू उरतली. आनी तातूंत आनिकूय एक एड केलें, एडेड इन्स्टिट्यूशना खातीर एक रिप्रेझेंटेटीव डायरेक्टरेटाचो आसपाक जाय. त्या खातीर सर्क्युलरान लास्ट आमी म्हणलां तें तशें की झोनाचो डेप्युटी डायरेक्टर ऑर डेप्युटी डायरेक्टराचो रिप्रेझेंटेटीव त्या कमिटीचेर आसपाक जाय फायनल करता आसतना. 14 डिसेंबर पर्यंत एप्लाय करूंक मेळटलें. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.